29 जुनाक सेंट पीटर आणि सेंट पॉल फेस्त जालें. ह्या वेळार फेस्ताच्या बोटीक भाजपाचो बावटो हुबयल्लो दिश्टी पडलो. हें अशें कोणी केलां ताचेर कारवाय करची म्हूण जुजे फिलिप डिसुजा हांणी आमदार दाजी साळकर हांचे कडेन मागणी केल्या. धार्मीक उत्सवांनी राजकारण मेतार करप सारकें न्हय. असल्यो घडणुको वेळार थांबोवपाक जाय. गरज पडल्यार हें प्रकरण मुखेलमंत्र्याच्या कानार घालतलो म्हूण जुजे फिलिप डिसुजा उलयल्यात. RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. ना तेजेर व्हडलेशें कांय सांगोंक हें करना, पूण हांव एकूच सांगता, जेन्ना आमी 29थार हें आमचें सांत पेद्र आनी सेंट पीटर हें आमी फेस्त आयज वर्सान वर्स करता. आनी हें वर्सान वर्स फेस्त आमी करता आनी आमी मागीर येवन दर्यो बेंजार करता. म्हणटा ही जावन आसा ही आमची एक परंपरा. आमचे जे वडील हाय ते हेच भाशेन सांत पेद्रू फेस्ताक ह्या दिसाक आमी पाद्री काडटाले आनी दर्यो बेंजार करताले. आनी दर्यो बेंजार करता तेन्ना हें आमचें एक देवाचें म्हणजे सेंट पीटर आनी पॉल हाचें फेस्त आनी ह्या फेस्ता दिसाक आमी आमचो दर्यो बेंजार करता. ही टोटली आमचें एसोसिएशन एन जे पोनेवकार जे भाव हाय तेवूय बाराबर रावता, पाद्रीक घेता, पाद्रीक घेवन टोटली आमी आख्खो दर्यो बेंजार करता. आनी जेन्ना पाद्री आमचे बोगलेक आहा म्हणटकच हें देवाचें मनीस आमचे जे हाय म्हणटकच ही पॉलिटिक्स मिक्स करपाक जायना. आनी ह्या हितून हे भाशेन तर पॉलिटिक्स मिक्स केली जाल्यार फायनली कितेंय जावपाक शकता. सी आयज हांव जावन एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट, पूण आयज म्हज्या बोटकारा भावा मदें आयज हांव ह्या फिशींग बोटीचो लायक गोवा फिशींग बोट ओनर्स एसोसिएशनाचो हांव प्रेसिडेंट. हांव प्रेसिडेंट म्हणटा म्हजी पार्टी हांव मिक्स एसोसिएशनान हांव करना. ह्या हितून पार्टयेचेंच कांयच मिक्स करना. आयज म्हज्यान देखून करूंक जायना आसलें लायक फ्लॅग सगल्याक लावन हें करूं नाका. हें देवाचें काम, हें आमच्या बोटकाराचें काम, आमची जी परंपरा जी आमी हें आयज आमचे वडील करून गेले तेच पद्दतीन आमी करताले. आनी कोणूय कोणाचे पार्टयेचे वा कित्याचे फ्लॅग घालूंक ना. दूख जाली म्हाका जेन्ना हे थोडे एक भाव ते आमचे ओनेवकार येवन आख्खो टोटल BJPचो फ्लॅग आनी नेटयलेलो तो घेवन पाद्रीच्या बाराबर आयज दर्यो बेंजार करपाक गेले. ही चूक, हें जावपाक जायना हे भाशेन. आनी हें जेन्ना पार्टयेचे हुंयचेय पार्टयेचे ह्या दिसांनी आमी पळोवंक ना. आनी हें देवाचें आमचे धर्माचें आनी आमच्या धर्माचे हेजेर आमी देवाचें ब्लेसींग कोत्ताय, आजमेत मारून दर्यो ब्लेसींग कोत्ताय. आनी ते टायमार तुमी आयज जर हे भाशेन येता कसलो फायदो तर तुमकां जातलो. तुमी ताजेर फूट हाडपाक कोत्ता अशें कितें आहा. हांव एकूच एक रिक्वेस्ट कोत्ता, हांव हें करना. हांव नको मिस्टर दाजी MLA ही खबर आहा काय म्हणून, कित्याक तो पार्टयेचो तो वास्कोचो आमचो MLA. ताका रिक्वेस्ट कोत्ता हें जें कित्या लागून केलां आनी कोणें केलां आनी हें करून तुमकां कितलो फायदो जातलो ते दाजेनी इन्क्वायरी काडपाक जाय. आतां ह्या मनशांनी केलां, देवान ताका इल्ली अक्कल दिवची. देवान ताका अक्कल दिवन ताका दाखोवचें कितें असले हितून मिक्सअप हे पॉलिटिक्साचे फ्लॅग हाडप नाय. हें चूक. आनी हेजेर इन्क्वायरी करपाक, हेजेर मातशें हें घेवपाक कोणें केलां आनी कित्याक केलां तें दाजीन हें इन्क्वायरी काडून हांव सांगचें. गरज पडल्यार हांव हें CMच्या कानार देखून घालतलो, चीफ मिनिस्टराच्या कानार घालतलो. कित्याक जेन्ना हुंय पयलें इलेक्शन जाता तेन्ना पयलें बंद करूं जाय. ताका लागून हांव चीफ मिनिस्टराच्या मिस्टर आमचो सावंत बाबाच्या हितून हांव हितून घालतलोच आनी ताका सांगतलो चीफ मिनिस्टराक की हे भाशेन जाला. कित्याक हाल्या हे भाशेन हें व्हडलें जावपाक नाका. पूण हांव इतलें मागता एक आतां जालां, फुडें हे भाशेन जावचें न्हू. देवाच्या कामाक पॉलिटिक्स, देवाच्या कामाक वा आमच्या धंद्याच्या कामाक पॉलिटिक्स हितून हाडचें.